घरगुती सिलिंडराचे स्फोटांत जावपी वाड हो खरोच एक गंभीर विषय जावन आसा। अंदू वर्साच्या सुरवेक सावन गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी अश्यो घडणुको घडल्यात। हातूंत फक्त घरगुतीच न्हय तर वेवसायीक सिलिंडर स्फोटांचोय आस्पाव आसा। देख दिवचीच जाल्यार जानेवारीत म्हापशें डांगी कॉलनीत आशिल्ल्या हॉटेलांत जाल्लो सिलिंडर स्फोट। ऑगस्ट म्हयन्यात कळंगूट आगरवाड्यार भर दनपरां अचानक 24 सिलिंडराचो स्फोट जावन अग्नितांडवाची स्थिती उप्रासली। ह्या स्फोटांत बिगर गोंयकारांच्या पत्र्यांच्या शेडीक उजो लागलो आनी हांगा आशिल्ल्या झोपडपट्ट्याक एका फाटोफाट एक सिलिंडराचे स्फोट जावपाक लागले। तेन्ना उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी आपलो जीव धोक्यांत घालून उरिल्ले सिलिंडर मोठे कळाशेन भायर काडले। ह्या वेळार थळावे मात आबूज जावन हांगा थंय धांवपाक लागिल्ले। वेळ बरो म्हणून सिलिंडर स्फोटाक लागून जाल्ल्या ह्या अग्नितांडवांत कसलीच जीवितहानी जावंक ना। सुदैवान सगळे वाटावले। भाटले गव्हर्मेंट क्वार्टर्सांत जाल्लो सिलिंडर स्फोट। त्या वेळार घरांत फक्त भुरगींच आशिल्ली। वेळ बरो म्हणून तिवूय वाटावली। नेमके अशें सिलिंडर स्फोट जावपाचें मुखेल कारण कितें आसूं येता हें सांगप कठीण, पूण अशी परिस्थिती जर तुमच्या आमचेर उप्रासली तेन्ना कशी जतनाय घेवं येता हें जाणून घेवया। घरात असताना जर तुमकां गॅस सिलिंडराच्या लिकेजीचो वास आयलो तर पॅनिक जावंक नाकात। सादुरताय बाळगून कळाव करिनासतना सगळीं दारां आनी जनेलां उक्तीं करात। अशें केल्यार घरांत गॅस साचून उरचो ना। सगळ्यांत महत्वाचें, अशा वेळार इलेक्ट्रीक स्विच बोर्डाक मात्तूय हात लायनाकात। घरांत पेटत आशिल्लो तेलाचो दिवो वा उजवात पालोवपाक विसरूं नाकात, कारण अशा ह्या वस्तूंक लागून उजो लागूंक शकता। जर गॅस लिकेज थांबना अशें तुमकां जाणवलें जाल्यार आपतकालीन सेवेच्या वांगड्यांक तशेंच तुमचे गॅस सिलिंडर डिलराक कळीत करून बेगोबेग सिलिंडराची बदली करून घेयात। रांदचे कुडींत आयज फक्त बायलांच न्हय तर दादले आनी घरांतली ल्हानसान भुरगीं लेगीत तितल्याच उमेदीन घरची कामां करतात। तेन्ना रातच्या वेळार न्हिदपाक वचचे पयलीं सदांच गॅस सिलिंडर बंद करचो। तशेंच घरांतल्यान भायर सरता आसत जाल्यार लेगीत गॅस सिलिंडर बंद करपाक अजिबात विसरूं नाकात। फोना बगर आयज कोणाचेंच पान हलना, पूण रांदतना जर तुमी फोनाचो वापर करता आसत तर सादूर रावात। तुमची एक चूक तुमचे आनी तुमच्या घरच्यांचो जीव धोक्यात घालूंक शकता। तेन्ना शक्यतो रांदचे कुडींत फोनाचो वापर करप टाळचो। ह्यो महत्वाच्यो गजाली लक्षांत दवरात आनी स्वताची काळजी घेयात। अशा तरेची आनीकूय महत्वाची म्हायती आमी तुमकां दीत रावतली। गोमंतक टीव्ही खातीर दिप्ती काकोडकर।